अम्मा मरिये, अम्मा मरिये, नमो नमो ताये, नम हरिहर माते। आराधन्तु काधनिया, आराधन्तु का सोमिया, आराधन्तु का पवित्रत्म्या, सृष्टि रचनारा आराधन्तु का, जीवित दातारा आराधन्तु का, मनुष्या पोसणारा आराधन्तु का, देवा आमच्या बापा आराधन्तु का, काकुलटीच्या दर्या आराधन्तु का, मोगाचा गोरा आराधन्तु का, आराधन्तु काधनिया, आराधन्तु का सोमिया, आराधन्तु का सोमिया, पवित्रत्म्या। दैवी सोडवणारा आराधन्तु का, आमच्या तारका आराधन्तु का, सगळींच्या नीतीदारा आराधन्तु का, देवा पुता आराधन्तु का, जेजू ख्रिस्ता आराधन्तु का, मरीच्या पुता आराधन्तु का, आराधन्तु काधनिया, आराधन्तु का सोमिया, आराधन्तु का सोमिया, पवित्रत्म्या। पवित्रत्म्या आराधन्तु का, मजदारा आमी अर्घ दिवया. आमचो श्वास आसता पर्यंत आमच्या देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. कीर्तनांची उतरां आमकां हर एकल्याकी सापण दितात. जीव श्वास कुडींत आसता पर्यंत आमच्या सर्वेस्परा देवाक
आमच्या जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली हर एक कृत्य आमी नियाळोंक जाय मोगाचें न्हू. आमच्या जिणेचें हर एक दीस जेजूक समर्पण दिवया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. हे गिता मरिफात जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत केला तर आम्ही काळजातून ताका अर्घ दिवया. ಹಸುವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸುವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. मगाच्या भाव भयणीनो, डिवायन वर्ड चॅनलातून हरिहरच्या बलके मायेच्या बसिलिकातून ह्या आराधनान तुम्ही भाग घेवन आसात. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां समी जेजूच्या पांयतळा ताच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. ही आराधन तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक सकत दिवं दी, कृपा दिवं दी. ह्या कोरोना कश्टांच्या वेळार, ह्या आमच्या पिडेच्या वेळार, खंती बेजारायेच्या वेळार जेजू आमच्या सांगता. यम्मावू शिसांच्या वाट्यार आसलेल्या शिसांच्या पैणार सांगता चलले बरी. आमच्या सांगताय चलून दी. आमच्या संगी रावसमिया म्हण मागया. स्टे विथ अस लॉर्ड म्हण मागया. प्रभुवे नम्मोडने थंगिरी म्हणले मागणे आमचें जावन आसूं. तर या सांगता मेळ्ळी हे आराधनान आमकां समी जेजूक समर्पण दिवया. थोडोसो वेळ जेजूक आमकां समी समर्पण दिवया. आमच्या मदें उंड्या रुपार जेजू हजर आसा.
तुमच्या हर एकल्यांचे दुःखांत खंतींत बेजारांत उणेपणांत तो आसा मोगाचे न्हू तर तुमचें काळीज ताजे मुखार उगडा. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत सांत पावल आमकां सांगता पवित्रत्म आमकां मागणें करूंक शिकयता. आमकां कोणायकी कळीत ना मोगाचें न्हू कशें मागणें करचें म्हणून पवित्रत्म आमकां हर एकल्यांकी मागणें करूंक शिकयता. तर मोगाचें न्हू त्या पवित्रत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया. ह्या आराधना वेळा आमकांच आमी समर्पण दिवन आराधना वेळा आमकांच आमी समर्पण दिवन ह्या मागण्यांत ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमची मागणी तेसाव आमचे दूख हर एकी जेजू मुखार आमी उक्त्यान सांगूंक कृपा मेळूं दी. पवित्रत्म आमकां हर एकल्यांकी मागणें करूंक कुमोग करूं दी. येवकार पवित्रत्म्या वेलकम होली स्पिरीट. पवित्रत्म्या आमच्या मदें आमी तुका स्वागत करता. तूं जिवीत असो उंडो पवित्रत्म्या जिविताचें जर तूं सुखनातली जर बुजोनदार आनी बोद्दीनार तूं सगळोच तूं चलय पवित्रत्म्या. सकास आमचे दोळे आमी दाखया दोनी हात काळजाचेर आमी दवरया. पवित्रत्म आमकां हर एकल्यांकी मागणें करूंक शिकयता. आमा पासून देवा लागीं विनंती करता तर हे पवित्रत्म्या आमचे मदें येवकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मदें बर आमकां तुजे राव तूं आमचे सवे. सांगता आमी गावया येवकार तुका पवित्रत्म्या येवकार पवित्रात्म्या तुका आमच्या मदें तुका आमचे मदें बर आमकां तुज्या सक्तीन पवित्रत्म्या बर आमकां तुजे शक्ती राव तूं आमचे सवें पवित्रत्म्या राव तूं आमचे सवे तूं जिवे उधार सुखानातली बुजवणदार आनी बुद्दीना सगळोच तूं चलय. तुजी उदार सुखानातली जर तूं पवित्रत्म्या सुख नसली बुजवणदार आनी बुद्दीनार तूं पवित्रत्म्या बुजवणदार आनी बुद्वणदार सगळोच तूं चलय पवित्रत्म्या. सगळंच तूं चलय. सांगता मेळून आमी गावया येवकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मदें बर आमकां तुजे सक्ती राव तूं आमचे सवे. सांगता आमी गावया येवकार पवित्रत्म्या येवकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मदें बर आमकां तुज्या सक्तीन पवित्रत्म्या बर आमकां तुजे शक्ती राव तूं आमचे सवें. राव तूं आमचे सवे मोगाचें दोनी हात आमचे वयर उबारया. तूं जिवे उधार सुखानातली बुजवणदार आनी बुद्दीनार
सगळोस्तो सलई तुझी वेमुदा तुझी वेवुदा सुकनातली जर तू पवित्रत्म्या सुकनातली बुजवंदार आणि बुद्धिनार तू पवित्रत्म्या बुजवंदार आणि बुद्वंदार पवित्रत्म्या सगळंच तू सलई स्वागत पवित्रत्म्या तो कामचे मोदे बोरम का तुझे सकते राहतो आमचे सवे थोडस वेळ मौनपणे रावया. जेजू आमची हरी एक मागणी ऐकूंक शकता. हरिहराच्या बालकेमायेच्या मैनर बसलिकाच्या ह्या पोंतळातून आम्ही या आराधनांत भाग घेवन असो मगाच्या भावांनी बहिणी. तुमचे मध्ये सबार जाणांक बालकेचे देण्यापासून तुम्ही मागणे करनासा जावंक पुरो. तुमचे मध्ये सबार जाणांक खाम नासतना तुम्ही कष्ट नसा जावंक पुरो. कोरोना पिडे वरवीं तुम्ही खंगल जावन गेला जावंक पुरो. आज हे आराधनांत भाग घेवन आसले तुम्ही सबार जाणां परगांवांत वा हेर गांवांतून तुम्ही आराधनांत भाग घेवन आसात जाल्यार तुमकां हर एकल्यांचेरी जेजू विशेष आशिर्वाद देवयता. तुमचो हर एकल्यांचेर जेजू मोग करता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 अध्याय 4 ओळ आमकां हर एकल्यांक सांगता तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन माय सायट. मनशाच्या दृश्टेन आमी कितें कळीत ना मगचे न्हू. मनीस आमकां ह्या दिसांनी पयस करता, डिस्टन्स दवरता. जेजू ताज्या काळार कोडकारांक समाजे भितर तांकां जागो नासले वेळारी, गांवां भितर तांकां जागो नासले वेळारी जेजू तांकां सोदून वेता आनी तांकां आपण गूण करता. आज एकामेका लागीत आसतना आमी भियेता. एकल्यान कोंकणी काडल्यार आमी भियेता, एकल्यान शिगो काडला आमी भियेता. म्हाकाय खंय पिडा येता कोणा म्हूण. मगचे न्हू जेजू आसा, भियेनाकात. कंगल जायनाका, तो चंचल जायनाका. जेजू आसा मगचे न्हू. जेजू आसा. जिणेच्या कश्टा वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, बेजारा येयल्ल्या वेळार, आमकां कोणूच ना म्हणल्या वेळार मगाच्या भावांनी आनी भयणीनो भियेनाकात. नदर जेजूचेर गेला. जेजू पैणकर नासतना, शिजू सांगता पैणकर नासतना त्या मचव्याचेर दोनयांच्या ताणें वेता आसतना लारांच्या आवाजांत वादळांत शिस भियेले. सोम्या आमी बुरतांव म्हणाले. जेजू म्हणालो कित्याक तुमी भियेतात, कित्याक तुमी भियेतात. आज जेजू म्हाका आनी तुका तेंचो सवाल विचारता मोगाच्या भावांनी भयण. कित्याक तुमी भियेतात? हांव आसा, भियेनाका, खंगल जायनाका, चंचल जायनाका म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी. जेजू आसा, जेजू आसा. तो तुजो मोग करता मोगाच्या भावांनी भयणी. ह्या कश्टाच्या दिसांनी, ह्या अनवराच्या दिसांनी, उणेपणाच्या दिसांनी, पिडेंत वळवळच्या ह्या दिसांनी, सबार सवाला मोतींत आसल्या वेळार जेजू तुजो आनिकी मोग करता. संवसारांत सबार जाणां पिडेंत वळवळून मरण पावल्ल्या वेळार जेजून तुजो उडास दवरला. भियेनाका. कित्याक उडास दवरला म्हळ्यार तूं ताच्या दृश्टेन मोलादीक. ह्या आराधनांत तूं भाग घेवन आसाय. येदोळ पर्यंत तुमी मनशाच्या नदर गेल्ली जावंक पुरो. आज मगचे न्हू जेजूचे नदर गेला. इतले दीस तुम्ही व्यक्तीचे नदर गेली जाल्यार आज सक्तीचे नदर गेला. ती सकत जेजू. जेजू जेजू म्हणटा चंचल जायनाका, भियेनाका, खंतिश्ट जायनाका, दुखेंत भरनाका. हांव आसा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका.
आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चिनयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बता दुखानी सुख रसलोलो तो सांबाळता सदा चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. मगाच्या भाव भयणीनो, तुम्ही कष्ट नसात की तुमची जिणींच एक दुःखी स्थितीने जावन आसा की खंदीन तुम्ही बुडलात की आज ह्या आराधना वेळार तूं दुख्यात आसा की बेजारांत आसा की दोळ्यान दुखांगाल मागणें करनासा की म्हजी मागणी कित्याक देव आयकना म्हूण तूं चिंतून आसा की जेजू आसा मगाचें नांव भियेनाकात. संवसारांत एकलो मात्र आमकां आपयता. कश्ट जातले न्हू, वजण वमयताले न्हू, तुमी सर्व म्हजे सरशीं येया आनी तो जेजू एकलोच मगाचें न्हू. संवसार आपयता मगाचें न्हू, दुडू आसतले न्हू येया, पयशे आसतले न्हू येया म्हणटा. माज भलायकी आसा गी, कोंकली शिंको येना गी, ताप ना गी, तुमी आमच्या घरा येया मगाचें न्हू. तुमकां कोणूच ना म्हणशें बगता गी. तुमी काम नासतना साबार तें पातून कश्ट नासात गी. परगांवांत तूं वावर करून गेल्लीं तुमी थंयसरत शिरकलात गी, फाटीं गांवांक येवंक जायना गी. देवाक आज सादें जालें खंयचेंय ना. मोरयेक गाब्रिएल दुतान सांगलीं उतरां मोती काडा, तशेंच दोळे उगडा, जेजूचे नदर घाला. जेजू तुमकां हर एकलें की सांगूंक आशेता. जिणयेच्या कश्टा वेळार, दोळ्यांनी दुखां बरयल्या वेळार, मागणें देव आयकना म्हूण तुमकां मोतीक आयिल्ल्या वेळार निराश जायनाकात. आज मागणें करा. कित्याक आज हरिहराच्या पून शेतांतोनू मैनर बसिलिकांतोनू ही आराधना तुमी भाग घेवन आसतना आज जेजू तुमच्या मागण्या आयकता आनी भलायकेची माई तुमच्या हर एकल्या बसून हे आराधना वेळा विनंती करता. तर तुमचें काळीज उगडा, तुमची मोत उगडा, तुमचे हात विस्तारून धरा, जेजूचेर नदर घाला आनी जेजू म्हणटा ती उतरां आयका. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका. म्हज्या बाबा म्हजे भयणी, कंगाल जायनाका. जेजू आसा भियेनाका. आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. तुजें दूख, तुजें उणेपणाचें जिवीत थोडसो वेळ जेजू कडेन उलय. तुजें काळीज उगड उलोवंक प्रयत्न कर मोगाच्या बाबांनी भयणी. तुजे मागणें आयकून जेजू आज हांगासर आसा. ह्या उंड्या रुपार जेजू आमचे मोदें आसले वेळार मोगाचें न्हू, आमी जेजूचें रूप पळयना.
जेजू हांगा सांकेतीक रूपार हजर ना मगचे न्हू जेजूच हजर आसा ताजे संपूर्णतेन आमी पळयता ताका जेजूच आमचे मदें हजर आसा तर भियेनाका हो संसार तुका सांडल्यारी तू म्हजो न्हय तू म्हाका नाका म्हूण साबार जाण तुका सांगल्यारी जेजू तुका सांडून घालचो ना मोगाच्या भावांनी भयणी जेजून म्हाका येदोल पर्यंत सांडूंक ना तो तुमकांय सांडून घालचो ना निराश जायनाकात बेजार पावनाकात हर एक दीस म्हणल्या बरी सांत पाऊल आमकां सांगता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत संतोष पावा हर एक तुमची मागणी त्या सावा ताच्या मुखार समर्पण दिया मागणें करता आसतना तुमच्या काळीज उपकारी मोन आसूं दी उपकारी काळीज जावन दी जें कितें देवान तुका आनी म्हाका दिला मोगाचें न्हू त्या पासून आमी देवा कारकान दिवया जेजू म्हणटा एक सुतार आमकां ऐकलें की हे कंतारा मारिफात हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका भियेनाका खंगल जायनाका निराश जायनाका जेजू कडेन सकास उलया तुजें काळीज उगण उलय तुका निराश बोगली ती गडी जेजूक समर्पण दी तुका दुखयल्या हर एक व्यक्तीक जेजूक समर्पण दी तू आतां बेड्डार आसेगी न्हिदून आसेगी पिडेंत कश्ट नासेगी बरवसो सांडून गेला गी तुका बरवसो ना गी मागण्यान तुका उणेपण बगता गी मागणें करून मोन येना गे मोगाचें न्हू आज जेजूचेर रत्न नदर गेला आनी जेजू तुमकां हर एकल्यांक आपडूंक आज तुमचे मदें तुमच्या घरा तुमच्या काळजांत येवंक आशेता थोडोसो वेळ मागया उलया जेजू लागीं काळीज उगण तुम्ही उलोवंक प्रयत्न करा होगलाप बापाक होगलाप तुका बापा राखून व्हर बापा आमकां सांगोळन व्हर बापा सांबाळ आमकां हर एकलें की हें जावन दी आमचें मागणें तुमचे मदें कोणाक तरी दिंबेगाल मागणें करी म्हणशें बगल्यार दिंबेगाल मागणें करा दिंब्यार पडो मागणें करो कोणाक साद आसा दिंबेगाल मागणें करा कोणाक तुमकां आमच्या काळजावेर हात दवरून जेजू लागीं उलय जे म्हणशें बगल्यार हें गीत गायता आसतना काळजाचेर हात दवर मागा दोळे दांकून मागणें करी जे म्हणशें बगल्यार दोळे दांकून मागणें करा दोनी हात वयर उबार मागणें करी जे म्हणशें बगल्यार दोनी हात वयर उबारा मगाचें न्हू तुमी बसतात गी दिंब्यार पडतात गी उबे रावतात गी खंयचेंय प्रमुख न्ही खंयचेंय गरजेचें न्ही तुमचें काळीज उगडतात की तें गरजेचें तुमचें काळीज जेजू मुखार उगडा ताका स्वागत करा जेजू तुका होगलाप बापा होगलाप बापा महिमा जाप तुका मुझे हात उबारून सदा तुका वर्गान दिता होगलाप बापा महिमा जाप तुका मुझे हात है उबारून सदा तुका आराधिता होगलाप बापा महिमा जाप तुका मुझे हात उबारून सदा तुका वर्गान दिता
होगळा पाफवो होगला पंजाब महिमा तुका महिमा तकामी गबिया मुझे हाते उभा तुझे नाव मी वाकणिया सदा तुका वर्गांदिता महोन्नत तू मोहन तुझे नाव वाकणिया तुझो सर्क दुसरो ना तुझो सर्क दुसरो ना महोन्नत तू मोहन तुझे नाव केलाय तुवें तुझो सर्क दुसरो ना तुझो सर्क दुसरो ना सोमिया सोमिया राखून वर मका सोमिया राखून वर मका सोमिया 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 कोरोना पीडित राखून सोमिया राखून वर मका सोमिया सांगत आम्ही गबिया राखून वर मका सोमिया सोमिया राखून वर मका सोमिया सोमिया राखून उगळा पाक होगला तुका बाबा महिमा महिमा दाव सदां तुका बाबा मुझे हाते उबारू सदा तुका वर्गा दिता होगळा पाफवो महिमा जाव तुका मुझे हात उबारू तुका सर्व आराधिता महोन्नत तू अद्भुतां केलाय तुवें तुझो सर्क दुसरो ना तुझो सर्क दुसरो ना महोन्नत तू अद्भुतां केलाय तुवें तुझो सर्क दुसरो तुझो सर्क दुसरो भले की जेजू जेजू सगळींच्या वैसा म्हाका भले की जेजू जेजू हरी एकले की सांभाळवर जेजू जेजू तुझी कृपेचे बेसांव देणे बापा जेजू जेजू सांभाळवर होगळा पाक फावो महिमा जाव तुका तुका जावं सदांच महिमा मुझे हाते उबारून सदा तुका वर्गा दिता होगळा पाक फावो होगला तुका फावो महिमा जाव तुका महिमा जावं तुका इतले कस जेजू तुझे हाते उबारून सदा तुका वर्गा दिता महोन्नत तू अद्भुतां केलाय तुवें तुझो सर्क दुसरो ना तुझो सर्क दुसरो ना महोन्नत तू अद्भुतां केलाय तुवें तुझो सर्क दुसरो ना तुझो सर्क दुसरो ना मगचन आमकां समर्पण दिवया दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा दोळ्याची दिस्त जेजूचेर दवरा जेजू तुमच्या हर एकल्यांची मागणी आयकता ह्या घडये तुमकां कोणा परत दिंबेर पडूंक सादा दिंबी गेला जेजू कडेन थोडोसो वेळ उलोवंक प्रयत्न करया सांगात आमी म्हणया अर्गां तुका जेजू
होगलाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू जय जय तुका जेजू सुम्या जेजू आज ह्या आराधना वेळार म्हजी हरी एक मागणी म्हजी हरी एक तेसावा हांव तुज्या पांय तळा समर्पण दिता जेजू मुजेर काकुळतीची दिश्ट घाल म्हजी पातकां बक्षी जेजू ह्या आराधनांत हांव भाग्यवन आसतना म्हाका भलायकी दी समाधान दी राखोनोर कृपा दी आशीर्वाद दी जेजू हांव तुजेरस पातयेता जेजू हांव तुजेरस पातयेता अर्गान तुका सुम्या ओगलाप तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या दिनवासतान तुका सुम्या हालेलुया हालेलुया मगच्यान दोनी हात आमचे वयर उबारया जे कितें तुमचे थंय पिडा आसा खंत बेजार आसा उणेपण आसा जेजूक आमी स्तुती करनासतना जे कितें आमी जेजूक समर्पण दिता हर एक जेजू आमकां गुण करता भलायकी दिता समाधान शांती दिता ह्या आराधनांत तुमी भाग घेवन आसतना हे विशेष मागणे भलायके मायेच्या पूर्ण शेतातून मायनार बसलीकातून तुमचे हर एकल्याचेर देवून येवं दी ह्या आराधनांत भाग घेवन आसतले हर एकल्याचेर आशीर्वाद देवचे बरी हांव विशेष मागणे करतलो दोनी हात तुमचे वयर उबारा दोळे तांकां जेजूक आमी स्तुती करया हालेलुया 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 अगला महिमा तुका सुमे जेजू जेजू ह्या आराधनांत भाग घेवन आसतले हर एकल्याचेर आशीर्वाद देवून दी ह्या घडयेस ह्या गांवांत हेर गांवांत परगांवांत वावर करन आसतले हर एक आमचे भाव भयणीचेर आशीर्वाद घाल तांचे तुजी कृपेचे बेसांव देवून दी तांकां भलायकी मेळूं दी सर्गीतून हर एकल्याकी आशीर्वाद घाल सुम्या आमकां हर एक आपयले सुम्या कृपा देणे बेसांव देणे भलायकी देणे हर एकल्याकी आपण गुण कर जेजू समाधान शांती दी काम नतले बरे काम मेळचे बरी जावं दे आज ह्या आराधनांत भाग घेवन कोण परा मागणे करनात हर एकल्याचेर आशीर्वाद देवून दी मागता हालेलुया 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 अर्गा होगला महिमा तुका जेजू थोडस वेळ आमच्या जागेर आमी बसया दोनी हात जेजू मुखार आमी विस्तारून धरया मगच्यान जेजू आज तुमचे लागीं उलोवंक आशेता जेजू तुमच्या हर एकल्याच्या काळजांत ती धैर्याची उतरां उलोवंक आशेता ती भलायकी दिवची उतरां उलोवंक आशेता तुमकां हर एकल्यांकी बळ आदीक हात्यारां करूंक तो आशेता कित्याक तो तुमचो मोग करता यू आर प्रेशियस इन हिज सायट जेजू आमकां सांगता माथ्यावाच्या सुवार्तेंत जेजूची उतरां आयका मगाचे न्हू जेजू म्हणटा लेखावर तो हुस्को करिनाकात आनी जेजू आपले उतरां मुंदरचोन अशें म्हणटा लेखावर तो हुस्को कोणें करचो अनबवडतेनी करची बवडतेनी न्हय तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो हांव आनी तुमी जेजूचेर पातयेणी दवरल्या म्हळ्यार आमी अनबवडती जावन नजो कश्ट आयल्यारी उणेपण आयल्यारी खंत आयल्यारी बेजार आयल्यारी आमची नदर लारांचेर न्ही वादळाचेर न्ही जेजूचेर नदर दवरची त्या देखून पेद्रून केल्ली एक चूक लारांचेर ताणें नदर घाली आमी ती चूक करची नाका आमचे जिणयेंत वादळ आयिल्ल्या वेळार लारांचो आवाज आमी आयकल्ल्या वेळार हेर साबार जाणांची उतरां आमी आयकल्ल्या वेळार आयच्या टीव्ही चॅनलांतून मेळचे ते खबरी आयकून कंगाल आमी चंचल जाल्ल्या वेळार मगाचे न्हू थंय तुमचे कान दिनाकात पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्यान कितलें कितें अजापां जेजून केल्लीं आसात रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां आमी आयकता सांपोल हांगची ती उतरां जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वा नवो सोल्लो आमी वाचून वयता देवाचें उतर आमी आयकता ते जाल्यार आमचो भावार्थ सरता सुवार्थ आयकल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ सरता आमचें एकच मागणें हर एक दिसा सुम्या तुजेर म्हजो भावार्थ आसा हांव तुजेर पातयेतां म्हजो भावार्थ चडय सोम्या एकच मागणें आनी जेजू म्हणटा उण्या भावार्थचें न्हू कित्याक तुमी दुबावलात हांवें तुवें दुबावचें नाका लारांचेर नदर घालचें नाका जेजूचेर नदर घालया मरण पावल्ल्या लाजराक उठ आनी भायर या म्हण एकच उतर मेल्लो लाजर उठून भायर आयलो त्या मरण पावल्ल्या भुरग्याक जेजू पळोवन म्हणटा हात धर म्हणटा थाली ताकूम उठता आनी भुरगें उबें रावता भाव भयणीनो निराश जायनाकात
चंचल जायनाकात, खंगल जायनाकात. मुखार वचूंक वाट दिसनातल्या वेळार, हर एक आमची दारां बंद केल्ल्या वेळार निराश जायनाकात. हर एक दारां बंद जाल्ल्या वेळार एक जनेल जेजू मकान तुका उक्तें दवरता. कित्याक म्हळ्यार श्वास काडूंक जाय आमी जियेचे. ताका म्हणटात बरवसो. निराश जावचें न्ही. जेजूचेर पातयेणी दवरया, आमकां समर्पिया. हे ल्हानशे मागणेंत तुमकां कितें परत दूख आसा, कितें परत बेजाराय आसा, समर्पण दिया. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमी गूण जायनातल्या तसल्या पिड्यांत वळवळून आज हांतळणार तुमी आसात गी. तुमची साखरी करतली कोणूच नांत गी. तुमचो मोग करतली कोणूच नांत की म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी. जेजू आसा, भियेनाका. त्या विधवेचो एकलोच एक पूत मरण पावल्ल्या वेळार शिमिस्त्रेक पैण वता वेता आसतना जेजू ताणी विसारचे पयलें त्या स्त्रियेची, त्या विधवेचे दूख समजता ताका. आनी तो त्या एकाच एका तरणाट्याक परत्यान मरणांतून जिवीत आयुश्यान चलयता, जीव दिता. आनी तो भुरगो मरण पावल्लो जिवंत उठता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून आमची हर एकल्यांची बोगनां समजता. जेजू समजता आमकां हर एकल्यांकी तो भलायकी दिता. सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता, सामुवेलाक सर्वेस्पोर देव सांगता, सामुवेला मनशा बरी तूं चिंती नाका, देवा बरी चिंत. देव बायली सोबाय पळयता, मनीस बायली सोबाय पळयना. तुमचें पोजिशन पळयना, कितले पयशे कितें आसा, भलायकी आसा की ना, घर व्हडलें आसा, खंयचेंय पळयना. म्हण देव पळयता आमची अंतस्करण. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವು आमची अंतस्करण पळयता. मनीस तुजी सोबाय पळोवन पुरो. Tantum ergo sacramento veneremo cenui et anticum documentum novo cedam ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitore laus jubilatio salus honor vitus conque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. प्रार्थोया. हे देवा विची सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सरवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करून आमकां दयेन आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनांच्या ससनान. आमेन.
Amen.